मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेळगांवकार सांगतात तांकां म्हादय नाका, जाल्यार गोंयचे सरकार तांकां म्हादय कित्याक दिवपाक सोदतात. आमच्या आवयक वाचयात, टायगर रिझर्व केल्यारच म्हादय वाचतली. म्हादय मोग्यांचे सरकाराक गाराणे. राज्यांत बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड. लाटंबारशे वाठारांत आशिल्ल्या फातराच्या खणीर तरणाटे गेल्ले न्हांवपाक. थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी केली कारवाय. तरणाट्यांक घेतले ताब्यांत. मडगांवचे एसजीपीडीए होलसेल मार्केट सध्या साबार विशया वयल्यान सांपडलां वादांत. थळावे आनी पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक मार्केट वेवस्थापन करपाक मेळनाशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी उक्तायल्या खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काल बस्तोडा जोडप्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात पुलिसांचो कांयच तेंको नाशिल्ल्याचें पिडेस्ताच्या घरच्यांनी मिडियाक सांगलें. उपरांत पुलिसांनी दुबाविता आड FIR नोंद केल्या. आतां सगळ्यांची नजर पुलीस कितें करतले ते कारवायेचेर आसा. रोडांनी मारल्या, सुर्येनी मारूंक ना तेंच्यांनी. कोयतो काडलेलो, सुर्यो काडलेलो, रोडांनी मारला, एटॅक केलो तेंच्यांनी मारपाक. पूण हें जावंक ना, कित्याक भाभी आडवी रावली ना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाज्या भावाक काल शुवर चितो मारला. आनी हांव नको फॉर वॉट रिजन, एक बारीकशा रोड रेजा खातीर ते बी तुका काय म्हणूकूय ना, काय करूं ना. हांव तुका वळखना, तूं म्हाका वळखना. हांव तांकां पर्सनली वळखत ना. हांव तांकां फोटो पळोवन म्हाका दिसलें, हांव तांकां फर्स्ट टायम पळयता. वयडेच्याच भुरगे ते आमच्या सायडीकच्या गांवाचे, पूण हांव वळखना कोणाक. कित्याक आमचे कडेन टायम जाल्ले सगळे फालतुगिरींक. हे बार्रांनी बसतले, हांगा बसतले, थंय बसतले. एडवोकेट आहा तेंच्या मदीं एक. एडवोकेट कित्याक जाले तुमी? हे पुलीस आहात दोग जाण, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एकटो भुरगो कामाक. अरे बाबा, तुमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा, तुमी हॅपी रावा मरे तेतून. हांगा भुरग्याक जॉब ना म्हणून रडटा आनी असले करपाचे. फोटोज बीन सगळे प्रोड्यूसर काल राती सगळे रिपोर्ट मेडिकलाक धाडलेलो पळय, थंय हांवें हांगासून भुरगो धाडून आयडेंटिफाय करून तेंच्या कॉन्स्टेबला फुडल्यान सांगला तेंकां अमको भुरगो. तुमचे कडेन आसा फोटो? म्हाजे कडेन फोटो दा. पोलिसांनी कितें सांगलो तुमकां? FIR जाली ऑलरेडी? FIR जाली न्हू ऑलरेडी. FIR जाली आतां काल राती जाल्या. अजून एक्शन घेना. कितें काय करना. 20 जाणांतलो एकटोय मेळना सांग. एकट्या गाड न्हू, एकट्या गाडांनी फोडून काड. कळटलें प्रेग्नंट बायलेचेर हात उखलपाक रायट आहा कोणाक? तेंचो फोन एंटरटेन करपाचो ना ते पुलिसांनी पळोवपाचें न्हू. पळय, पुलिसांक आपली ड्युटी करपाची काय पॉलिटिशनाचें आयकपाचें हें पुलिसांचेर आहा. आतां एक पॉलिटिशियन तर विक्टमा वाटेन सपोर्ट करता जाल्यार ती बरी गजाल, बट अक्युजा वाटेन फोन मारता जाल्यार ही पॉलिटिशियन सारकें न्हू. कित्याक वोट बँकाक लागून फाल्यां कोणाचो जीव घेतले आनी आपल्या वोट बँकाक लागून हे करतले. अरे मनीसपण खंय उरले? प्रेग्नंट बायलेक मारता, ते सांगता आपूण प्रेग्नंट आहा म्हणून. मनीसपण खंय उरले? फाल्यां ह्याच पॉलिटिशियनाचे पॉलिटिक्स सगळ्या सायडीक ते कांयच नाका. मनीसपण खंय उरले? ह्युमॅनिटी आहा काय ना? ह्युमन रायट्स म्हणून कितें तरी आहा न्हू आमच्या देशान. खूब इफेक्ट करता आमच्या देशाक. खंय ह्युमन रायट्स? आनी आतां पुलीस तर हें करना जाल्यार आमी डायरेक्ट ह्युमन रायट्सान आमी डायरेक्ट हें करतले, कंप्लेन करतले आनी सगळ्यांची नांवां घालून घेतले. कोणी कोणी आमकां फोन केल्ले पळय कॉम्प्रमायजाक तितक्यांची नांवां घालतले. आनी पुलिसांक आमी केन्ना नांवां दिल्लीं केन्ना सगळे घालतले. दोतोर प्रमोद सावंताचेर विश्वास आसा, पण आमी तेकाय सोदून आमी तेकाय कळयल्लें आहाय आनी आमकां तेचेर विश्वास आसा. आनी सद्या कितें आसा, निखील साहेब ना हांगा, सो अंजुनच्या पियाक दिला. सो तेणी आश्वासन दिलां पर्सनली आमकां सकाळी फुडें की आपूण त्या राती ताका तितकी म्हायती नासली. सो तेणी सांगलां आपल्याक वरसून एसपीन बीन फोन केल्लो आनी सांगलां हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई घे. सो आतां आमी रावल्या. पण हांव मागता तो PSI आसा पळय तेणी मातसो, कित्याक तो आमी सकाळीं ताका 5:00 हांगा रावल्या, तो 5:00 आमकां आतां मेरेन मेळोंक ना. एंटरटेन करिना तुमकां? ना, तो सांगता आपूण रावणाक गेला म्हणून. तो 5:00 आतां मेरेन ऑपरेशनाक गेला. ऑपरेशन केल्ले करता. कालच्यान येतो एसोल्ट जालो, घोव बायलेचेर जालो, ती बायल प्रेग्नंट आसा. तुमी एविडन्सूय दाखयले, आयडेंटिफाय केले विक्टम आनी इथपर्यंत सगळें कित्याक सपोर्ट ना? तेच म्हणटा. अरे 20 जाण मरते लोक. म्हाका दिसता कोण पळय पुलीस आसा पळय कॉन्स्टेबल, म्हाका दिसता तेंची फॅमिली ते खंय तरी, म्हाका दिसता पुलिसांकूच खंय तरी सपोर्ट करपाक ही मिटयता. तशें जाला, कित्याक ते पळयता आमी कॉम्प्रमायज करपी मनीस न्हू. पुलिसांनी स्ट्रेट सांगपाचें आमकां एक्शन घेवंक जायना, तुमी करा, आमी घेता एक्शन. पब्लीक घेतले, पुलिसांक तर जायना, पब्लीक घेतले. अमको भुरगो आसलो अमन, तो आसलो, तो तूं येवच्या जस्ट आतां मातसो पयलीं गेला म्हणून. आमी राती येयले हांगासर, काय न्हू म्हटल्यार आमकां 10:30 म्हटल्यार आमी येयल्या, कंप्लेंट दिल्या. अजून पुलिसांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. 20 जाण आसले, 20 जाणांतलो जर एकटो लोकल तुमकां मेळना, घाटयांगांनी हे कितें सोदतले म्हाका सांग?
हेंचे कडेन कापासतात आनी घाट्यांक सोदपाची ना जायना जाल्यार सांगपाचें बाबा आमचे कडेन जायना आमी केस फाटी घ्या तुमी आमी पळयता कितें तें आमचे कडेन कापासतात तुम्ही 20 जाण येवन एकट्याक मारता न्हू हांव 5 जाण येता तूं यो जाय ती जाण घेवन यो सध्या तांकां एडमीट केला आमी प्रायवेटान एडमीट केला कित्याक काल बांबोळे सारकें काय सांगोंक ना आमकां हांगर सांगलें की इंटरनल ब्लिडींग ना ते वचोन कळलें इंटरनल ब्लिडींग आसा म्हणून हेंच्यांनी सांगलेलें हार्टाक डॅमेज बीन कांय ना म्हणून हांगा आर्जिलोन सांगलेलें पूण ते वचोन आमकां कळ्ळें की हार्टाक हांगासर डॅमेज आहा ताकाच लागून हे नाक तेच्या फूल हालता म्हणून हय आतां सध्या तांकां आमी विजनान व्हरून एडमीट केल्या कित्याक तेच्या बायलेच्यानूय जायना तेच्यानूय जायना ताका इंटरनल तकली येदी जाल्यार तेजी सुजल्या हांगा इंटरनल ब्लिडींग आसा ताका बस्तोडा घडणुकेन दुबावितांचेर म्हापशें पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. लाटंबरशे वाठारांत आशिल्ल्या फातराच्या खणीर तरणाटे न्हांवपाक येतात पूण ह्या उदकाचो सारको अदमास नासतना आनी पुराय नशेत आशिल्ल्यान बुडून मरपाच्यो घडणुको घडटात. थळाव्यांनी आडायल्यार तांकांच शापोता सांगतात. मंगळारा हांगा तरणाट्यांचो एक पंगड न्हांवपाक गेल्लो. उपरांत पुलिसांनी तांचेर कारवाय करून तांकां ताब्यांत घेतल्यात. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. जे धबधबे आसा तशेंच ज्यो ओपन खाणी आसा चिरे खाणी पयलींच्यो तातूंत उदीकूय भरलेलें आसता आनी पावसाच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणान लोक जे भायले ट्युरिस्ट म्हणटात ते ह्या इंटरलँड अशे जे जागे आसा गांवांतले थंयसर येतात आनी मस्ती करतात तशेंच वयल्यान उडक्यो मारतात आनी अशे प्रकार गोंयांत सगळीत कडेन घडटा. तातूंत खुबशे जीव गेल्ले आमकां कळ्ळा. आतां आमी सद्या जे आसा ते भटवाडी नानोडा हांगा आनी हांगा एक चिरे खाण आसा ती मातशी भितर जंगलान आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणान भुरगे हांगा येतात आनी सोरो पितात तशेंच मस्ती करतात वयल्यान उडक्यो मारतात आनी फाटल्या वर्सा हांगा दोगांक ह्याच खणीन बुडून मरण आयिल्लें. तशेंच जे गव्हर्मेंट आसा तांच्यांनी पुलिसांनी हांगासर हें घातलेलें आसा बोर्ड पूण ताचें पालन हे जे कोणूच करिनात. तशेंच स्थानीक जे पंच आसा तांचें बी हांगा लक्ष आसा ते पाळोवळ हांगा येता आनी जे येतात तांकां धांवडपाचो प्रयत्न करतात पूण ते तांचे कोणूच आयकपाक तयार ना अशें कळ्ळां. आतांच दिसला की हालींच आमी दाखयल्लें की हांगासर तेंच्यांनी येवचें न्हू अशी जी मागणी आसा जी पंच मेंबर तशेंच बाकीच्यांनी केल्ली थळावे लोक जे आसा तांच्यांनी. आयज सकाळीं हांगासर एक 7-8 जाण पणजेच्या सायडीच्यान हांगासर आयिल्ले आनी जे न्हांवपाचो प्रयत्न करताले तेन्ना स्थानीक पंचान तांकां आडायले आनी पुलिसांक फोन केलो. तेच्या उपरांत तांकां ताब्यान घेवन पुलिसांनी जो ओपी आसा दोडामार्गा वयली थंय व्हेले आनी तांकां सद्या सोडले आसतले. तांकां जेंकां वॉर्निंग दिल्ली आसा आनी आतां जे स्थानीक पंच आहा तेंच्यांनी म्हटलां की अशें पुलिसांनी हांगा वेळोवेळ हांगासर येवन गस्त घालपाक जाय. तेज्या उपरांत हांगा जें कितें घडटा तें कमी जातलें पूण अशें घडना कित्याक तर हांगासर सगळेच फावटी पंच मेंबर तशेंच पुलीस हांगा लक्ष दिवपाक शकना. ते भायले लोक आतां तेंच्यांनी समजपाक जाय कित्याक बोर्ड घातलेले आसात तशेंच आतां फेन्सिंगाचें काम हांगा जातलें. तेच्या उपरांत हांगा येवचें न्हू अशी मागणी पंच मेंबर तशेंच बाकीचे थळावे लोक आसा तांच्यांनी केल्लेली आसा. आयज हांगा आमी ज्या जाग्यार लोक बेकायदेशीरपणान न्हांवपाक येता आनी हांगा बुडोवन मरता त्या जाग्यार आसा स्टोन क्वॉरी म्हणटा ते. आयज सकाळीं हांव जेन्ना 8:30 उठलो तेन्ना हांगा पळय जाल्यार एक 7-8 जाणांचो एक ग्रूप येयल्लो आसलो आनी ते हांगा वयरसून उडयो मारतलो. हांवें पुलिशेक कॉल करून आपयले आनी पुलिशेन तांकां डिटेन केल्या. 7 जाणांक पुलिशेन आउटपोस्टाचेर व्हेल्या. मे बी तांकां वॉर्निंग दिवन सोडले आसतले. हांव सरकारा कडेन मागणी करता की पुलीस आमी जेन्ना आपयता तेन्ना एक्शन घेताच पण तांकां वॉर्निंग दिवन सोडून कांय फायदो जावचो ना. तांकां एक तर थंय दिसभर तेंच्यांनी बसून दवरपाक जाय किंवा फायन्स दिवपाक जाय. नाजाल्यार हे लोक सुदारपाचे ना. आमी पंचायत म्हूण आमी आमचो लक्ष हांगा कायम आसता. अशे वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्याचेर कॅनलांनी भुरगे न्हांवन बुडटा. अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खणी आसा खणींनी न्हाता आनी आमच्या गांवाच्या नांवाची घाण जाता अश्यो गजाली घडोवन. आयज जे भुरगे येयल्ले ते सांगताले ते प्रमाणे सांतिनेज तालिगांव ते म्हणजे पणजे सायडीचे भुरगे आसले ते आनी इतले तेंची उलोवपाची भाशा अशी आसली की आपय तुज्या गांवकारांक कोण आसा ते
अशा पद्दतीची तेंचे उलोवप आसता. तर आमकां तेंकां सांगपाक सुद्दां येवपाक हांगा भंय दिसता. कित्याक तर ते एक तर आल्कोहोलीक सोरो पिवन आसता किंवा दुसरे ते चरस कितें म्हणटा ते तसले कितें घेवन आसता ते, आनी ते एडिक्टेड आसतात. एक कितेंय करपाक शकता, ते आमकां सुद्दां उखलून भितर उडोवपाक शकता. म्हणून आमकां हांगा येवपाक सुद्दां सांगपाक सुद्दां भंय दिसता तेंकां. गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो पळय, गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो तो हो बोर्ड त्याच लोकांनी मोडून उडयला. थंय एंट्रन्साचेर एक बोर्ड आसा, तो बोर्ड आसून सुद्दां लोक हांगा येता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेळगांवकार सांगतात तांकां म्हादय नाका, जाल्यार गोंयचें सरकार तांकां म्हादय कित्याक दिवपाक सोदतात? आमचे आवयक वाचयात, टायगर रिजर्व केल्यारच म्हादय वाचतली. राजन घाटे आनी हेर गोंयकारांनी बेळगांवकाराक तेंको दिला. टॅक्स पेयरांचे पयशे आयज ह्या गव्हर्मेंटान खर्च केल्लो आसा कोणा खातीर? तुमी म्हणटा ते गोंयच्या गोंयकारांच्या अगेन्स्ट काम करता काय कितें? हें गव्हर्मेंट कोणाचें? गोंयकारांचें काय कर्नाटकाचें काय सेंट्राचें? डबल इंजीन डबल इंजीन डबल इंजीन म्हणून सांगता. आवय 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 म्हणटा आमचो प्रमोद बाब, पण कांयच काम करिना, कृती करिना. हालींच NIOच्या अहवालाचेर गोंयकार बरेच तापलेले. सरकार आमची म्हादय कर्नाटकान डायवर्ट करतात खंय. हाचेर गोंयकारांचो खर विरोध आसूनय सरकार कानार केस काडटात. आतां तर बेळगांवकारांनी खुद्द हाचेर आंदोलन काडलां, म्हादयक नाका म्हण. हाचेर पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरानय तिडक उक्तायल्ली. जाल्यार सरकारच कित्याक म्हादयक विकपाक सोदतात? गोंयकार खुबळ्यात. बेळगांवकारांक तेंको दिवन गोंयांत पत्रकार परिशद जाली. बेळगांवां रिदिमा पांडे म्हणटा तेंच्यांनी एक रॅली दवरल्या. भितर आमचो कामत बाब एक आसा बेळगांवचो आनी धोण बाब, हेंच्यांनी रॅली दवरल्या डायवर्जन जावंक जायना म्हणून हेचे म्हादईचे. आनी त्या आमी वचपाचें आसलें, पण म्हाका राती कळ्ळ्या बरोबर म्हाका ते वचपाक जायना जालें, कित्याक आमचो प्रोग्रामूच शेड्यूल मातसो वेगळे तरेचो आसा. आनी त्या खातीर आमी हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या तांकां सपोर्ट करपा खातीर आनी तेंचें अभिनंदन करपा खातीर. आयज जर बेळगांवचे लोक नाका म्हणटा, कुणकुबीचे लोक नाका म्हणटा म्हादय डायवर्शन, जाल्यार गोंय सरकार कित्याक रावला जागे? उठाना कित्याक? आयज खरें म्हळ्यार तेणें जागे जावंक जाय आसले सरकारान, आनी सरकारान खरें म्हटल्यार तेंचेर आयज ताबडतोब हें करूंक जाय आसलो. आयज आमी पळयलें, फाटल्या दिसांनी आमी बदामीचो विशय घेतलो, 2 व्हिडिओ काडले आनी बदामी तात्काळ केले, कित्याक 31 तारखेक तेंच्यांनी फायल पास करपाची आसली. पण कॅबिनेटान मागीर डिसिजन घेतलें की हो बोवाळ जातलो आनी बदामीक 3 फावटी दिले, 4थे फावटी ताका काडलो. आयज जसो बदामीक काडला तसो टायगर रिजर्व करपा खातीर खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान आपणे स्वताहून हें घेवंक जाय आसलो निर्णय. एकूच निकाल आसलो तुमचे टायगर रिजर्व. जसो तुमी बदामीक काडला टायगर रिजर्व करात, फाल्यां तुमची आमची आनी तुमची म्हणटा ती म्हादय उरतली. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. हे सगळे कोणाचे कर्तव्य? आमचे गोंयकारांचे कर्तव्य. आमी जर भायर सरले जाल्यार ही म्हादय वाचतली. म्हादय तुमची काँग्रेस वाचोवची ना, म्हादय तुमची BJP वाचोवची ना, म्हादय खंयची पार्टी वाचोवची ना. म्हादय आमकां गोंयकार म्हणून भायर सरचे पडटले. जर पर्वरकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले, म्हापशेकारांक उदीक जाय जाल्यार भायर सरचे पडटले, पणजेकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले. हे आमचे 46% लोक आहा, तांकां पिवपाचें उदीक जाय आमकां भायर सरचे पडटले. पावस पडलो तरी पूण पर्वरकारांक उदीक ना, पावस पडलो तरी पूण म्हापशेकारांक उदीक ना, अंजुनकारांक उदीक ना. ही परिस्थिती आयची सत्य परिस्थिती. आनी आमी जॉब मेळटलो, धंदो मेळटलो, राजकारण्यांक भिवन आमी घरान ओगी आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे लीडर येतात आणि डायरेक्ट स्टेटमेंट करतात इलेक्शनाच्या टायमाचेर की म्हादय आमी कर्नाटकाक दितले म्हणून. दॅट मिन्स भारतीय जनता पार्टी मनस्थिती ना, त्यांची मनस्थिती ना म्हादय वाचोवपाची. ते फक्त कोर्टान आसा. कोर्टान आता कितलेशे कोटी मोडले खंय, 7 कोटी का 8 कोटी मोडले खंय. कोणाचे पैसे? कोणाचे पैसे? तुमचे आमचे पैसे. आणि आम्ही घरान बसून पेपर वाचतात, न्यूज पळयतात, कितें टाइमपास करतात. आम्ही कर्नाटकाकडे भीक मागिना, आमच्या हक्काचें उदीक मागता. जे आमचे थंयसून व्हांवून आमची जनावरां, शेतां, रानां, डोंगर सगळ्यांक जे उदीक मेळटा कितें तें म्हादयचें उदीक. आयज गोंयराडे भायर येतात आनी मरतात उदका खातीर. कित्याक तर त्या जंगलांनी उदीक ना. आता म्हादय तेंच्यांनी डायवर्जन, अर्दी म्हादय डायवर्ट केलेली आहा तेंच्यांनी. कितें हत्ती भायर सरतात, वाघ ना म्हणटा. ह्यो मळेवाड ह्यो तुका दाखयता. गोंयचो एक नेबरिंग तालुका महाराष्ट्राची मळेवाड. हांगा डेली वाघ दिसता रातचो. रेडये वाघ दिसता. कितें मिस्टर विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर वच मरे आनी मातसो थंयसर राव रातचो. तुका तेंचे फॉरेस्ट ऑफिशियल आहात न्हू, ते वाघ दाखयतले. 2-2 वाघ वांगडा दिसतात. कितें ना जाल्यार म्हाज्या कडेन हांवूय दाखयता तुका. टायगर रिजर्व जालो जाल्यार आमी म्हादय वाचोवपाक शकता. आमी म्हादय वाचोवपाक शकता आनी काळाची गरज आसा आयज म्हादय वाचोवपाची.
सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन एक नम्र विनंती करता, म्हादई वाचोवपाक एक जावया. आमचें उदीक, आमच्या हक्काचें उदीक आमकां जाय आनी हेंच उदीक आमच्या फुडल्या पिळगेक जाय म्हणून भायर सरया आनी म्हादईचो लढो चालू करया. आयज कर्नाटका करता जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आमी भायर सरून तेच्या म्हादई खातीर झगडपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मडगावचे SGPDA होलसेल मार्केट सध्या वादात सापडला. या बाजारा खातीर अदमासीत निविदा रक्कम जरी 13.5 कोटी रुपया असली तरी आता ती अजाबीत करपी 32 कोटी रुपया जाल्या. तरी थळावे आणि पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक मार्केट वेवस्थापन करपाक मेळनाशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खंत उक्तायल्या. तशेंच पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यां बदला भायल्या लोकांच्यो प्रतिमा दाखोवपी सरकाराचोय तांणी निशेध केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. होलसेल फिश मार्केट जे आसा मडगांवचे आनी हे नावाजलेले होलसेल फिश मार्केट हेजो टेंडर जो आसा हो 13.5 कोटी पयलीं आसला, पूण आतां तो 32 कोटीचेर पावला. आनी 32 कोटीचेर पावन सुद्दां अजुनूय तेजे जाय तशें काम म्हणून तें जालना. आनी ह्या होलसेल फिश मार्केटा खातीर जायतशी एजिटेशन जाली आनी थंय एवरीडे झगडी जायत उरतात वेंडर्सां मदीं, ह्या जो कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेजे मदीं. हांगा सद्याक हें जें काम आसा हें थोडें जायत आयलें कितें आसा तेजें पेंटींग काम चालू आसा. फिशरमॅन जे आसात हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन मागतात की हें होलसेल फीश मार्केट आमच्या हातीन दिवचें म्हणून तेंच्या, पूण सरकार आज पर्यंत दिवपाक सोदना कित्याक तो कोणाक खबर ना. दुसरे वटेन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ती आमकां थंय आजुनूय कसली फॅसिलिटी म्हणून ती ना. थंय नुस्त्याक आमगे ट्रेडिशनल नुस्त्याचे पोस्टर आसचे आनीक ट्रेडिशनल नुस्तेकाना जी नुस्तें विकतात तेंचे फोटो आसचे प्रिंटींग करून. हे तेणी सांगलें कितें आसा, तुमी खंयच्या भायल्या लोकांले थंय हाडून हे मारचे न्हू, फोटो मारचे न्हू म्हणून मागला. ते नुस्तें गाडयांगे फोटो घालपा न्हू, गाडयांक तेमी जबरदस्तीन थिंग बसयले. आतां तांकां बरी चेड घालन दिल्या कित्याक गांठयांक चेड घालल्यार ते गांवची न्हू ती फोटोड बांदून घाटाचो चोपाट घेवन येता. पयलीं माश्यान येता, मागीर तितू येता, तिमा येता आनी आख्खी आमी तेमगे थिंग भोंवता. आनी मीन म्हणलो कितें एक थिंग उदका तेमना जायत गांव भोंवल्यार सगळे नळ आसताय. आमगे म्हापशी 5 टॉयलेट आहाय, 5 भोगले को 5 टॉयलेट आहाय. काल एक पयर एक बायल निसरून पडली, एक उदका तेमना ते पांय धुवपा ते आंग धुवपा. हे होलसेल फिश मार्केटाची खबर उलयता आमी. ते सांगत हांव होलसेल मार्केटाचे सांगत हांव. 3 बाटले आमगे 60 रुपया घेवन ते भायले धुवन घात जाल्या. तुम एक बाजार रुपान कोण ओके बरें तुमकां कसो प्रॉब्लेम जाले. एक नोड घाल्याय न्हू लोकां तोंड धुवपा, हात धुवपा, पांय धुवपा कितें जावपा जाय न्हू. आतां तो बाजार तुमी नागरासां कोचले, आयज न्हू हाली नागरासां जातले जाल्यार पयले लुगार तुमी गाडयांक दितले. नुस्त्याक कोपना ओत किलो ती गाडी नुस्त्याक ओत किलो आनी वयले आमी कितें म्हणत तुमगे कितें जालें काय म्हणटाय, तुमगे कितें चलल काय म्हणटाय. अजावरान आमकां संवसारा आमगे थोडे दीस चले आमकां बरे भाशेन मार्केट चलोय दिते. आमी तेमच्या हातान दिचे न्हू, तुमच्या हातीन दिवचे. आमच्या हातान एक ते 2 नेये भुरगे येताय. थंय रोपा चोपाचे आहाय ते येयल्याय, लग्ना चोपाचे आहाय ते येयल्याय, पसऱ्यांचे आहाय ते येयल्याय. साकडेचो लोक नुस्त्याक येता कितें बाजार रुपान. ह्या बाजारा माय आनी पाय ना, कोण ना बाजाराचो, कोण कानायचा जाण्याकल्या जाण्याक हेच कोताय काय बाजारा. बोटकार येयल्या बोटकारी घेवन गेल्या फकत ते बोटकाराचो रापणकार नजर आमची ते कोण बसयल्याय कित्याक आमी खोर्स आजून नुस्त्याक भाजी आमी नुस्तेकार न्हू. मुख्यमंत्र्या कडेन हें उलयलो की जो टेंडर 13.5 कोटीन जातालो तो 32 कोटीचेर व्हेलो आनी ताजे फुडें व्हरून पसून तो टेंडर कंप्लीट जायना. इतले पयशे केन्ना GSITCन मोडिल्ले आहा तेन्ना एटलिस्ट हें दिसता तें तरी बरें दिसूंक ना. थंय जी नुस्तेकान आहा ती गोंयची नुस्तेकान न्ही. थंय तो किलर वेल दाखयल्या विच इज एक्सटिंक्ट वेल, ती तें गोंयचें नुस्तें न्ही जें आमी विकूंक घालना. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलो की म्युरल एक बरो गोंयकार म्हणजे एजन्सीक तुमी दिवची, तातूंत ताणें खरे गोंयकार नुस्तेकार गोंयचे एक कोण नुस्तेकाराचो प्रतीक आसपी मनीस असल्यांक ताणें दाखोवचें म्हणून. तातूंत आमचे फातोर्डांत जे गोंयकारपण आहा हें आमचे पब्लीक युटिलिटी सर्विसिसांनूय दिसूंक जाय.
ताणी ताका नांव मत्स्य हाट म्हणून दिल्लें आहा. हें नांव बरें कॉम्प्लिकेट नांव, हें आमचे साश्टीकारांक समजुपाक बरो त्रास लागतलो, पूण एटलिस्ट दिसता ते तरी आमची साश्टीन आसात आनी गोंयांत आसा हें आमकां दिसूंक जाय. आनी फातोर्डात आमी कशेंच खपून घेनात की भायलें कल्चर, दुसरे गांवांतले कल्चर आमी इजिली आपणायनात, जेन्ना आमी आमचें कल्चर स्ट्रॉंग हांगा दवरूंक शकता. सो हांवें ताका सांगिल्लें की हें जर तूं करना जाल्यार आमी प्रायवेट इनिशिएटिव्हान तें करचें पडटलें, ताजे पयलीं तुवें केलां ताजेर कांय लावचें पडटलें. आतां ताणें GSIDCक इन्स्ट्रक्शन दिवन एक वाया मिडिया कितें तरी पळयल्या, तांकां कॉस्टिंगाचो इश्यू जातालो. वाया मिडिया पळोवन तांणी तेच रेटीचेर धरून एक कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आहा आनी ताका हांव मॉनिटर करून हांव पळयतलो की तें गोंयांत आमी होलसेल फीश मार्केट आसा म्हणून आमी पळयतले. गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, कित्याक नुस्तेकार म्हणटा ते ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट, तांकां रिप्रेझेंट करता अशें तें तो वास्तू दिसूंक जाय. सो वी वील हॅव टू सी दॅट अपकीप एंड मेंटेनन्स इज गिवन टू अ प्रोफेशनल एजन्सी, and for which we will have to earmark those agencies. It can also be women self-help groups. फाल्यां आमचे जर लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप ते काम करपाक तयार आहा, ते निवळसाण राखून पयशे जोडूंक शकता, तर तांकां ते काम दिवचें, स्थानीक मनशांक काम दिवचें असो म्हजो आग्रह आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि मुझेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय 100% साक्षर आशिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केल्ल्या विधानाचेर गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन खर टिका केल्या. साक्षरता आनी शिक्षण हांचो परस्पर संबंद आसा आनी ताचे उरफाटे हालींच्या वर्सांनी गोंयांत शिक्षणाची सद्याची स्थिती उणी जायत आशिल्ल्यान जायत्यो सरकारी शाळा बंद पडत आशिल्ल्याचे GPMCची अध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलपान सांगले. पळयात. आयचो प्रेस कॉन्फरन्साचो मेन मुद्दो आसा गोवा इज डिक्लेअर्ड 99%, ऑलमोस्ट 92 to 93% लिटरेट स्टेट. ही जी स्टेटमेंट रिसंटली गोयच्या चीफ मिनिस्टरानूय केलें डॉ. प्रमोद सावंतान की गोवा ऑलमोस्ट विथ टुरिजम लिटरसी खातीर सुद्दां आतां नोन आसा आनी बरी लिटरेट स्टेट जाल्ली आसा, पण ही स्टेटमेंट सारकी मिसगायडींग आसा. एक्चुअल पयल्या आमी इतली फूल लिटरेट स्टेट म्हणून वी शूड बी रिजॉयसिंग अँड सेलिब्रेटिंग, बट अशें दिसना. खरें चॅक करत जाल्यार क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन आमच्या करंट गोंयच्या स्टेटीन इज डिटिरियोरेटींग. स्टेटमेंट करतात पळय ती CMान एक he should make these statements with lot of caution. Why? Because this can be misleading. जेन्ना आमी म्हणटा गोवा इज हायली लिटरेट स्टेट, बाकीचे नेबरिंग जी स्टेट्स असतात तितूंतले जे गांवांनी रावणारे लोक गोंयान येतात आनी गोंयान येतात तेन्ना मायग्रंट इन्फ्लक्स कितलो वाडटा. आमी पळयल्लें आसा रॅम्पंट कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा, तेज्या खातीर मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडला आनी बिकॉज ऑफ दीस क्वॉलिटी ऑफ लिव्हिंग कशें हॅम्पर जाल्लें आसा तें पळयलां. क्रायम रेट वाडटा, डे इन डे आउट आमी गुंडागर्दी मारामारी सद्दां हें आयकता. सो एड्युकेशन ह्यो एक इम्पॉर्टंट आनी प्रायम फोकस आसूंक जाय खंयच्याय सरकाराचो. आनी सरकारान CM आसा तो स्वताच एड्युकेशन मिनिस्टर, पण एड्युकेशन सेक्टर तेणी कंप्लिटली इग्नोर केल्लो आसा. म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन तुमी एक थरर इन्व्हेस्टिगेटींग टीम काडपाची जी ऑडिट करतली गोंयची सगळी गव्हर्मेंट स्कूल्स. कित्याक एड्युकेशन हो इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा. आयज आमी पयला भुरगे कशे विदाउट जॉब एम्प्लॉयमेंट तशेंच आसा, एड्युकेशनूय अर्दे सोडटात. आनी गव्हर्मेंट स्कूल्स जेन्ना आमची सशक्त जातली तेन्ना एवरी पुअर पर्सन, गरीबांतलो गरीब सुद्दां आपल्या भुरग्यांक स्कुलान धाडपाक शकतलो. एड्युकेशन आनी आमची मागणी आसा बेगींतल्या बेगीन CMान हेजेर दखल घेवची. बाकी सगळे थोडे इव्हेंट्स आनी हे ते सोडून घालपाचे. आतां जून फाल्यांसून परत स्कुलां स्टार्ट जाता, शाळा स्टार्ट जातात, ते शाळेंतले कितले शाळा बंद जातले हेजी नोंद घेवची आनी थंय बेगींतल्या बेगीन तांकां रिवायव करपाक प्रयत्न करचे. थँक्यू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत ह्या सप्तकाच्या सुरवेक उष्ण हवामान आसतलें. येता त्या दिसांनी अशीच परिस्थिती आसतली असो अदमास IMDन उक्तायला. सध्या उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिवंक ना.
राज्यात अजूनही सरासरी परस उणे असताना तापमान वाढत आसा. बुधवारा आयएमडीन चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस तापमान उक्तायला. पूण आर्द्रताय चड आसल्यार तापमान आनीकूय चड आसूं येता. देखून लोकांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो दिला. आयएमडीन सगळे अलर्ट उणे केल्यात. फकत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. मदीं मदीं पावस पडपाची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस. चड आर्द्रतायेक लागून तापमान उष्ण दिसपाक शकता. खर वारें घोळपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.